म्हाजी पिराय 70 जावची जाली म्हाका. अच्छा. पण म्हजे भुरगेपणांत आमी पळोवन येता आमी हिंदू क्रिस्तांव अशें केन्नाच पळोवंक ना. एका बांकार बसले आमी आनी आसोल नांव सिनियर हायस्कूल येतालो हांव. थंय प्रकाश, महादेव, देवेंद्र हे म्हजे क्लासमेट आनी आमी एक आयस फ्रूट घेताले. हांव तो एक घांस मारतालो, हांव एक घांस मारतालो. अशे भाव कशे आमी आयस फ्रूट खायला. बरोबर. आनी तो हिंदू हो क्रिस्तांव अशें आमी पळोवंकूच ना आमच्या स्कुलाक वयताना. बरोबर. पूण हे आतां म्हाका दिसता BJP सरकार राज चलोवंक लागला गोंयांत तेन्ना तावन हें सारकें चड जायत रावलां. आनी सरकारान सगळ्या लोकांक एकठांय दवरूंक जाय. पूण हो सरकार एकठांय दवरता दिसना. जें कितें घडटा तातूंत हो सरकार कमिनात आसा अशें आमच्या मनांत दुबाव येता. आतां हें घडलां तें वास्को घडलां तें आमी अशें पळया. फर्स्ट द ऑर्गनायजर्स, दुसरे तो गौतम कट्टार तो उलयला ते, थंय पुलीस आसात ते, दुसरे आमचे 3 BJPंतले 2 MLA आनी तिसरो कॅबिनेट मिनिस्टर. आतां पयले हो उलोवपी मनीस तो कसलो तो ताचो कॅरेक्टर कितें तें हांगा खबर ना. सारकें. म्हणटच ते तो कोण तो जाणा जावन ताका गोंया हाडला. सारकें. तो गोंयचें कितें जाणा तो कोणें तरी आमचे गोंयच्या मनशान ताका ब्रीफ केला. सारकें. आनी ब्रीफ केलां तें रॉंग ब्रीफ केलां. सेंट फ्रांसीस झेवियराचें खरें तें सांगूंक ना. सेंट फ्रांसीस जिवितांत टॅररिस्टजम कांयच ना.